आयज तुका हांवें ह्या तियात्राचा पंगडा बरोबर पळयल्लो आनी यू आर वन ऑफ द यंगस्ट लायक नांव आनी गांव कितें? म्हजें नांव क्युटर झेवियर आनी हांव वेर्ना आमलोर रावतां. आनी तुजें तूं म्युजिकान आहा हय हांवें तुका इगर्जे कडेन पळयल्लो. सो वॉट आर द इंस्ट्रुमेंट्स यू लव एंड यू प्ले? Okay, so I play in theatre like trumpet only I play, and I play only also I play drums in weddings and all occasion. आनी तियात्राच्या मळार तुका कितें सांगचें आहा? तियात्रा म्हणल्यार मिन्स लायक हांव ट्रम्पेट प्ले करता. आनी तियात्र तुका पयलेसान आवडटात की इज लायक अ बिजनेस फॉर यू? नो मिन्स एक उमेद अशी लायक प्ले करपा ब्लोईंग इंस्ट्रुमेंट प्ले करपा मिन्स एक डिफरंट टायप सॅटिस्फॅक्शन अशें. सो पूण तुगे कुडी चोयली जाल्यार तूं दिसना कित्याक ब्लोईंग इंस्ट्रुमेंट नीड लॉट ऑफ कॅपॅसिटी इन युअर लंग्स. या सो गूड. पूण तियात्रिस्ताच्या मळार तुमचे हल्ले भुरगे फुडें सरचे आनी आमची सदांच तजवीज आहा टू सी यंग भुरगीं आमची नवी कलाकारां तियात्र माशेर येवची म्हणून. आनी तुवेंय दुसऱ्यांकूय एनकरेज करचें. आनी तुका कितें संदेश आहा आमचे फुडले पिळगेक, आतांच्या न्यू भुरग्यांक, जनरेशनाक? हय लायक मेन म्हणल्यार तियात्र मिन्स येवपा बी कोण बिगिनर बी येवपा आतां येवचें, बट मेन म्हणल्यार प्रॅक्टीस. कित्याक ब्लोइंगा प्रॅक्टीस जाय पडटा, कॉज प्रॅक्टीस मेक द पर्सन परफेक्ट एंड लायक means mega focus ekkuch only practice and you all can join our group like theatre and other shows and all. देव बरें करूं तुका. थँक्यू व्हेरी मच. आनी बरें हे सावंड येता. बाबा आयज तुका मुगो हांवें हिंगा ह्या तियात्रिस्तांचे मिसाक पळयलो. मिसा उपरांत तुका हांवें हॉलान पळयलो. एंड वन ऑफ द पर्सन हू वॉज स्पॉटेड एज यंग गर्ल. आनी ह्या तियात्रिस्ता मध्ये तूं कितें कोत्ता काय म्हूण हांव चिंतूंक पडलो.
मागीर म्हाका उगडास आयलो हांवें तुका 1-2 तियात्रांनी पळयल्लो ताका लागून हांवें चिंतलें तुजे सारकीं भुरगीं जर तर आमच्या तियात्र मळार येयलीं जाल्यार आमचे तियात्र जिवी उरतले आनी आमकां पयलींच सान म्हाजो तो रावंडो जायतीं भुरग्यांनी तियात्रांनी येवचे. सो तुजें नांव आनी गांव कितें बाबा? हांव आलिका वेलोरा कार्डोजो. हांव गांवान कोर्णी केपेंचें आनी हांव ल्हान आसतना तियात्रा फिल्डा आहा. 3 वर्सां आसतना हांव एक्टींग करतालें आनी आयज पासून हांव एक्टींग करता. सद्या सेमी तवारीसाय तियात्रा नाचता. केपेकार जायते बरे बरोवपी आनी दिग्दर्शीत जालेले आसात. जायत्या जाणांक पुरस्कारूय मेवल्या. हय, तर इट इज अ प्रावड मोमेंट तूं आयज सेमी तवारीस बाबाच्या तियात्रांत काम करता म्हणून. कित्याक सेमी बाबाचो तियात्र विथ ऑल गर्ल्स बँडूय आसलेले आनी तेन्नाय हांव फुडें सरलेलो ह्या भुरग्यांक एनकरेज करपाक. तुका सपोर्ट सदां आसत आमकां. पण मुगे भयणी पासून तूं सदां सपोर्ट केला. थँक्यू तुका. तूं जायत फावट आमगे तियात्र पळयता, सपोर्ट करता. अशें करून दुसऱ्यान सपोर्ट करून उपरांत तियात्रिस्टांनी मातशें उर्बेन वता. म्हजो सदांच सपोर्ट आसतलो. म्हजी माय म्हाज्या बोटाक धरून तियात्राक घेवन भोंवताली आनी आमी केन्नाय फ्री लिपोवन बसून तियात्र चोयताले सांगपा म्हणल्यार. पण म्हाका जाय आतांची भुरगीं जायतीं शिकलेलीं भुरगीं. तुवें बरें शिकला म्हूण आयकलां हांवें. आनी वयर दुसरेय बाय आसलेले ते यंग एचिवर्स म्हण ताका एवॉर्ड मेवला. हय, सो थंय आमकां जाय भुरगीं येयलेलीं तियात्राचे माचयेर. आनी तुज्या सारक्या भुरग्यांनी हांकां एनकरेज करपाचें. कित्याक आयज काल तियात्रांनी आमच्या भितरूच भेदभाव चलतात. हांवूय म्हणटा सदांच न्यू भुरग्यांक व्हरात. म्हाजो सदांच उलो आसा. इवन लंडनकार जावं कोएटकार दुबयकारांक म्हाजो एक आवंड आसता आनी उलो दिता न्यू भुरग्यांकूय भायल्या देशांनी व्हरात. दे वील बी मोस्ट ग्रेटफूल टू यू ऑल. आनी हांव मागता तुका ह्या तियात्रान येवपाक फोकस फ्रॉम वेर तुका हितून येवपाक दिसलें. ओके, सो कित्याक हांव 3 वर्सां आहलो चोय तेदोना आमगे पापा मुगे ग्रँडफादर तियात्रीस्ट गडप कायतान म्हळ्यार ताका केपें ओडकोतालीं. तो हेड बी कोतालो. मागीर त्या सायडल्यान तोच कोण मुगे पापा येयलो एंटनीकारा. तोय कांतरां तियात्र डायरेक्ट बी केलें. मागीर त्या सायडल्यान हांव बट मुगे पापा हिंग आसोना म्हाका ट्रेन करपाक. कित्याक तो क्वेट काम कोतालो आनी मामा म्हाका ट्रेन कोताली. बट बॉबेट डे केपें तेणें म्हाका हेडान घान चान्स दिलो. तेणें मुगे टॅलंट ओळखिलो. सो 3 वर्सां आसतना तेगे हितून हांव हेडान नाचिलें. तेजे उपरांत हांव तियात्रा येयलें. मारियो मिनेझीस, कॉमेडियन आगुस्तीन, मिलाग्रीस ते चांदोर, आतां सेमी तवारी. व्हेरी गुड. मारियो मिनेझीस न ऐकलं म्हणून हांव हॅपी बिकॉज आय वॉज अ फॅन ऑफ मारियो मिनेझीस ऑल्सो. आनी तूं सांगता त्या प्रमाणे ऑलमोस्ट तुजें 3रें जनरेशन वीच यू रिमेंबर. तुगे ग्रँडपा आहलो, पापा आहलो आनी तुमी आतां. सो जेनेटिकली जीन्स तुमचे तियात्रिस्तपण ऑलरेडी रोंपलेले आहा. पूण ही रोंपी म्हाका जाय तुवें आख्ख्या गोंयान परजोडलेली. सो तूं आतांच्या भुरग्यांक तुजो संदेश कितें? हांव सदांच सगळ्या मुगे अशें करून कोण फॉलोवर्स आहाय वो कोणू येवपा सोदताय तांकां हांव सदां सांगता. आनी बेजिकली खंयच्या इंटरव्यूआचेर सांगता लायक कोणू भुरग्यांक येवपा जाय न्हू जाल्यार बारीक बारीक कॉम्पिटिशन वो बारीक बारीक कितें प्लेस जाताय वो कितें स्कुलान जाता तितून प्लीज पार्टिसिपेट कराय. तुमकां दिसतलें अरे हिंग कोण चोयतलो आनी हिंग कितें जातलें कांय ना तेशें कोन्न. खूंय पार्टिसिपेट केलो त्या प्लेसीचेर सो तूं कोणू ना जाल्यार कोणू खुंयसर चोयतलो. इफ सपोज तुका तो टॅलंट आहा आनी तांकां दिसता तूं मे बी तियात्रा येयल्या आनी वर करतो अशें म्हूण जाल्यार तुका चान्स पडपाक शकता. सो इट्स व्हेरी बिकॉज नो वन इज अ परमनंट विनर एंड नो वन इज अ परमनंट लुजर. सो कोण येतलो सकल हा ब्युटिफूल. कोण केन्ना येता तो केन्ना सांगपाक ब्युटिफूल. म्हाजोय असलोच एक विचार आसता. सदांच म्हणटा एक्टिविजमान ओपनिंग बॅट्समॅन सीझन प्रमाण चेंज जाताय एक्चुअली एवरी 6 months. सो आतां न्यू जनरेशन येवपाकूच जाय बिकॉज आनी न्यू जनरेशन आमगे तियात्र चोवपा येता जाल्यार आमकां न्यू जनरेशन जाय. सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू यंग पीपल. इफ सपोज तियात्रा आतां टॅग हॅज डन अ व्हेरी गुड जॉब. दॅट इज कॉलेज लेवल एंड स्कूल लेवल कॉम्पिटिशन्स जाताय. इफ यू फील लायक यू नो देर आर मेनी स्टुडंट्स इन योर स्कूल or in your college, then you should approach to your principal or you should approach to the teachers, you know, to participate in it. In fact, मिनिंद बांदाराक हांवें जायते फावटी एप्रिशिएट केलो कित्याक म्हाज्या उगडासाक तेणें एक कॉलेज लेवल स्कूल लेवलाचेर हे तियात्र पेनेट्रेट केलें तेणें. हय, थँक्यू व्हेरी मच. आनी देव बरें करूं तुका. आनी हांव तुका बरें हें समजता. आनी फुडाराकूय तुजी असली आनी जायतीं भुरगीं येवची आनी त्या पासत म्हाजो आनी आमच्या गांवचो सपोर्ट तुमकां सदांच आसतलो. देव बरें करूं. Thank you.